सेरुला कोमनिदादी उपरांत आतां पिळर्न कोमनिदादीन जाल्लो भ्रश्टाचार उक्ताडार येवपाक लागला। पिळर्न सिटीजन फोरमच्या वांगड्यांनी पिळर्न कोमनिदादीन घडिल्ल्या भ्रश्टाचाराचेर उजवाड घातला। इतलेंच न्ही जाल्यार ह्या संबंदान गोंयच्या मुखेलमंत्र्या सयत संबंदीत हेर खात्याकूय पत्र बरोवन कारवाय करची मागणी केल्या। कारवाय ना केल्यार न्यायालयान वचपाची शिटकावणी पिळर्न सिटीजन फोरमान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन दिल्या। न्यायालयान दिल्लो आदेशाक फाटो दिवन शेती खात्याची हजारांनी सुवात पिळर्न कोमनिदादीन विकल्या खंय। इतलेंच न्ही जाल्यार शेती खात्याक कुशीक करून स्वताच्या नांवार सुवात केल्ल्या गोंयांतल्या एका फामाद आस्थापनाच्या जाग्यार शेती खात्याचें नांव 1/14च्या उतार्यान घालपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो। थंयसरूय शेती खात्या बरोबर खाजगी आस्थापनेचेंय नांव घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। ह्या प्रकरणान पिळर्न कोमनिदाद, थळावे पंच, महसूल खातें आनी शार आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी घुस्पिल्ले आशिल्ल्यान तांचेरूय कारवाय करपाची मागणी पिळर्न सिटीजन फोरमान केल्या। एग्रीकल्चर आनी कोमनिदाद हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले। तेजे उपरांत कोमनिदाद हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फोम्यान जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिवील कोर्टान गेले। सिवील कोर्टान वचून तेंच्यांनी आपलें पेटिशन फायल केलें की तें नांव काडपाक। पूण सिवील कोर्टान कितें केलें, सिवील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें, काडूंक ना। म्हणून ते सिवील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोमनिदाद हायकोर्टान गेले। हायकोर्टानी एग्रीकल्चराक तेच सुवातेर दवरलें। ते हेणेन पळय सिवील कोर्टान पळय जजमेंट दिल्लो तोच जजमेंट हायकोर्टान राखलो। आनी फोमेन तो म्हणजे एग्रीकल्चर लँड आनी कोमनिदाद हांकां दोगांकूय इक्वल शेअर, म्हणजे दोगूय तेजे दोनी। मागीर कितें जालें, 2018 व्हडलो घोटाळो केलो। 2018 एग्रीकल्चराचें फोमेन नांवूच काडलें। एग्रीकल्चर फोमेन तो म्हण आसलें पळय तें नांवूच काडलें। हें कोणें काडलें? हें काडपाक अधिकार फकत मामलेदाराकूच आसा, कित्याक सिवील कोर्टान काडूंक ना। सिवील कोर्टान सांगूंक ना, हायकोर्टानूय सांगूंक ना। हायकोर्टाचे सिवील कोर्टाची ऑर्डर आसतानाय तांकां भायर मारून तेंच्यांनी हें काम केलें। उपरांत तेणी कितें केलें, ही पळय ही पंचायत TCP हेंचे कडल्यान NOC घेतल्यो कितें करपाक, हो व्हडलो घोटाळो करपाक। 35,000 स्क्वेअर मिटर लँड आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे पळय 2021 हें 14 फॉर्म काडलें। हें घोटाळो करून 14 फॉर्मार परतें नांव हाडलें। 2012 नांव आसलें, 2018 नांव काडलें आनी 2021 नांव परतें घातलें। आनी हें काम चालू केलें। हें आतां बांदकाम चालू आहा थंयसर। नाल्यार आमी कोर्टान वयतले, हायकोर्टान। हय 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 आमी हायकोर्टान वयतले। आमचो डिमांड हे मनीस पळय जे आहा हांकां सजा जावंक जायी। हें फ्रॉड व्हडलें। 14 फॉर्मा वयलें नांव काडून आपलो सगळो स्वार्थ सादून परते 14 फॉर्मान नांव हाडप म्हणजे व्हडलो घोटाळो। आमी हें आयकलेलें की कोणी लंडनाक आसता, जर्मनाक आसता, तेंच्यो सुवात्यो फ्रॉड करून ते कितें हें नांव। पूण हे पयले पार्ट गव्हर्मेंटाची सुवात गव्हर्मेंटाचे सर्वंट लुट्टात। हे पयले पार्ट गोंयान व्हडला। हय आसा न्हू, तें पुर्तुगेज टायम आसतना आहा। हें फोमेन तो म्हणटा पळय तें पुर्तुगेज टायमान नांव। आतां एग्रीकल्चर न्हू। आमी हें पळय हाडला न्हू, हायकोर्टाची पळय ऑर्डर हाडल्या। आमी हायकोर्टाची जी ऑर्डर घेतल्या आमी अंडर ITI ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घातल्या मागून।
तेंचे कडल्यान घेतल्या. हय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमी अंडर आयडिया मागून, कित्याक हे 2018 जाल्ले, आमचे कडेन ही ऑर्डर नासली हायकोर्टाची, म्हणून आमी ओगी रावल्ले.